केप्यां भाट वाठारांतल्या बंधाऱ्यांत कोयराच्यो राशी साचल्यात। लोक ह्या बंधाऱ्याच्या वाठारांत सोरो पिवपाक बसतात। पिवन त्यो खाली बाटल्यो उदकांत उडयता। केप्यां नगरपालिकेन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां म्हूण थळाव्यांचो आरोप। केप्यां पालिकेन ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। निवडसर कोण करून कोण येता मुन्सिपालिटी येता मुन्सिपालिटी येना न्हू आणि हे घाण कोण करता हांगा काय येता पिवंक बीन येवन उडयता आनी वयता हय रातचे येता दिसाचे येता राती दिसाच्या रातीचे आसताय ते तर कोण येता चौकश कोण करता आतां हे हांगा बरें दिसपा पळोवपा पावसा बरें दिसता पूण निवळसाण ना कोणूय येना कोणूय नजर मारना हेजेर तुमी हांगचे न्हू आनी लोक हांगचे येता काय भायले लोक येता आमच्या भायले येता आमच्या खंयचे आनी खंयचे हिंगाचे येता गांवचे म्हळ्यार येताय तुमी पळयता आमी बांदार आसा जे भाटाक केपें मुन्सिपालिटी एरिया पडटा आनी खंय तरी हे पावसाक जेन्ना पावस चड पडपाक लागलो की हे उदक आसा पळय बांदाचें तें उदक भरता आनी खंय पळोवपा सारकी ही प्लेस आसा पूण केप्याक कशी चडश्यो जे गिफ्टेड म्हणटा ते प्लेस म्हणटा ही जी बांदार ती खूब वर्सांचे आसा जे प्रमाणे ते स्थानिकान सांगल्या पूण एक हेजे कडेन प्रशासकान तशेंच मुन्सिपालिटीन दुर्लक्ष केल्यान हे गोश्टी तश्योच पडून आसा तुमी पयला रॅलिंग मोडलेलें आसा हांगा खंय तरी घाण आसा तशेंच बॉटल्स बाकीचे कचरो तशेंच उदकां पळयता तुमी प्लास्टीक बॉटल उडयल्ले आसा गार्बेज डंप केल्ले आसा खंय तरी हे गोश्टी कडेन टोटल दुर्लक्ष केल्लें आसा